म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज देवाचें तुमी उतर आयकलां. तुमच्या प्रश्नांक ताणेन ह्या ताच्या उतरांतल्यान सुटावो दिलेलो आसा. तुमी घडीक समजलां आसतलें. एक म्हणजे आमी मागणें सदांच करचें म्हणून जेजून सांगलां आमकां. मागणें सदांच करता तेन्ना आमी कशें करूंक जाय? पयली सुवातेर आमी मेडिटेशन म्हणून करता. म्हणजे सगळें चिंतून पळयोवन आमी हे भाशेन मेडिटेशन करता. मेडिटेशन म्हणजे हाजीर जावन सगळें पळयता. तें जातकूच मागीर आमी देवा बरोबर रावता. तो मागीर आमकां जे प्रश्न जे उबारलेले आसा सगळे आमी पळयल्ले आसा आनी तो मागीर आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान दिशा दिता. कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय पळय तें. आनी तें करूंक आमी शांत रावंक जाय. शांतीन मागीर आमी रावतल्यान तेन्ना आमकां अदीक आनी अदीक भितरल्यान शांती येवंक लागतली आनी मार्ग तो सुचयता पळय त्या प्रमाणे करूंक जातलें. आतां पळयात, हो नितीदार तो सगळें आयकता ती कितें म्हणटा पळय तें. तो बिलकूल परवा करिना. पूण मागीर ती बोगोर बोगोर येतली म्हणून तो म्हणटा तिका न्याय दिवया आनी सोडया तिका. देव कितलो आमचें आयकोचो ना. आतां खूब जाणां अशें म्हणटात, देवा कडेन हांवें कितलें मागलें देवान म्हाका दिवंकूच ना. एकलें चेडूं हांगसर आयलेलें, तें ताणें नर्सींग केल्लें, BSc नर्सींग, आनी ताका पोस्ट मेवतलोच आसलो. कित्याक सगळ्या परस तिका चड मार्क्स मेळ्ळेले, पूण तिका तो पोस्ट मेळ्ळो ना. ती हांगसर येवन एकदम रडोंक लागली आनी म्हणूंक लागली, देव पळय कितें आमचें आयकना, आमकां देव बिलकूल दिना. आमी क्रिस्तांव म्हणून आमकां सोडलेलीं आसा तांणी आनी आमकां हे भशेन देव पावना. ती खूब रागार जाली देवाचेर, सगळ्या त्या संदर्भाचेर, आनी एकदम निराशी जावन ती गेली. आनी तिका हांवें कितें म्हणपाचें? हांवें फकत तिचें आयकलें आनी तिचे पासत हांव मागोंक लागलो. कित्याक आमच्यान आनी कांय करूंक जायना. हे स्थितीन ती एकदम रागार जाल्ली. ती बिलकूल कोणाचें आयकोंक आतां सोदिनासलेली. पूण हे भाशेन खूब पाटी आमच्या जिवितान जाता. भावार्थ आसलेलो तिका, सगळें आसलेलें, पूण हें जावंक ना, घडोंक ना. म्हणटच आमी कितें पळोवपाचें? तरी पूण आमी मागणें करीत रावंक जाय. कित्याक देव घडयेक आनी कितें एक मार्ग सुचयता आसतलो, आमी नकळो. पूण त्या वेळार आमी अदीक भावार्थांत रावंक जाय. त्या वेळार आमी कितें करता? देवाक सोडटा. देवाक सोडूंक फावना. कित्याक देवूच जाणो सगळें कशे भशेन तारेड हाडूंक जाय पळय तें. आतां आमी जाणो हें कित्याक लागून तिका मेळोंक ना पळय तें. पयले सुवातेर क्रिस्तांव म्हणून, दुसरे सुवातेर पयशे खावंक जाय. पयशे तो दिना जाल्यार तो पोस्ट मेळ्ळो ना. हें जाणो आमी. तिचे कडेन घडोना. देवूच हें घडून हाडटलो म्हणून ह्या बोरवाशान ताचेर पातयेवन विस्वासान आमची पावलां आमी सदांच फुडें मारूंक जाय. आनी ही पळय उत्सांबळाय येता आमचे मदें, ती जेजू सवें धरून ताचे शांतीन आमी फुडें आमी पावलां मारूंक जाय. तर आमचे हात जोडया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी तो आमचे सवें सदांच आसा. तो आमकां सोडिना. तो आमकां एकवटून आसा. ताची येवजणे प्रमाणे सगळें घडटलें म्हणून ताकाच आमची चिंतना भावना ओपून दिवया सुस्कार भायर सुट्टना. आनी तो आमची मनां उजवाडायतलो. ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत तो दाखयतलो, कशे भशेन जिवंक जाय तें, आनी तें जिवपाकूय तो आमकां मदत करतलो. हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी आतां आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया. हे भेटोवणी वरवीं आमेन.